कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. शिवप्रभूंचा पदस्पर्श गोमंत भूमीला पोर्तुगीजांवरील बारदेश स्वारीच्या निमित्तानं झाला. बारदेशमधील कोळवाळ गावातील किल्ला शिवाजी महाराजांनी जिंकून घेतला. महाराजांच्या बारदेश स्वारीनंतर पोर्तुगीजांच्या धर्मांतर कृतीला मोठ्या प्रमाणात चाप बसला. याच बारदेश तालुक्यातील कळंगूट या आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे पर्यटन स्थळ म्हणून परिचित असलेल्या गावात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचं अनावरण त्यांच्या 350व्या राज्याभिषेक सोहळ्यानिमित्त करण्यात आलं. अशें दिसतालें की म्हाका की आमच्या महाराजांचें स्मारक हांगासर केन्ना येवचेंच ना, पूण अशें दिसतालें म्हाका आनी की आमचे लोक आमकां सपोर्टूच करिना. पूण आतां लोक कोण अशें दिसता की बाबा हें पॉसिबल आनी आमी पॉसिबल करून दाखयलेलें आसा. हांव सगळ्या लोकांक खूब थँक्यू म्हणूंक सोदता, पांयां पडटा तुमकां की बाबा तुमी आमचेशी येयल्यात म्हणून. छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक समिती आयज आमी छत्रपती शिवाजी स्मारक उबो केल्लो आसा कळंगूटान. जे आमकां 3 वर्सां लागले आमकां स्मारक उबें करपाक, आनी जे कार्य आमकां करून घडपाक सुदेश मयेकरान जे इतले आमकां हातभार लायले हे कार्याक फुडेकाराक उलोवपाक, आनी स्मारक आमकां हांगा उबो करपाक केलो ना. आमी कोणाक राजनिती हांगा करूं ना, आमी सगळे शिवप्रेमी कळंगूट आनी आमचे स्वस्वराज समिती मेळून आमी आज भव्य दिव्य असो महाराजाचे मूर्ती स्थापन केली. श्री छत्रपती शिवाजी महाराजा वंदन करून श्रीदेवी शांतादुर्गा महाबळेश्वर राष्ट्रोळी म्हाका दिसता कोळंगूटकारांचे स्वप्न म्हणटा ते पूर्ण जाले. तशें अध्यक्षान सांगलें गेली 3 वर्सां सगळे लोक कळंगूटचे मेळून दिसताले की महाराजांची प्रतिमा कळंगूटात येवची म्हणून. आयज ते खरें जाल्लें आसा. सगळ्या कोळंगूटकारांनी मेळून आमचो ज्ञानेश्वर मटकर तेंची कमिटी आसा ती कमिटी फुडें सरोन
आख्खो गांव तेंच्या फाटल्यान रावलो फक्त एकूच कारणाक लागून की महाराजाची भव्य प्रतिमा ही कळंगुटी गांवांत येवची आनी येवन सगळ्यांक धीर दिवचो आनी ह्या धिराक सगळे जे कळंगुटचे लोक आसा जावं हेर वाठाराचे लोक आसा तांकां खंय तरी महाराजांचे खंय तरी एक धीर जे महाराजान करून दाखयल्लें आमकां महाराजांची जी लायफ आसली तेजेर आमकां चलपाची गरज आसा आनी जी महाराजान लोकांक ट्रीट केल्ले जावं जे महाराज आपले सगळे जाती धर्माचे लोक वांगडा घेवन चलतालो तें करपाची गरज आसा। परत एकदां हांव देव बरें करून त्या कमिटीचे आनी सगळ्या कळंगुटच्या लोकांचे की आज हे सगळे लोक हांगा जमल्या हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे प्रेमान जमल्या। म्हाका 2 शब्द माझे मनोगत व्यक्त करपाक गेले म्हणून देव बरें। छत्रपती शिवाजी महाराजाक नमन करून तशेंच आमचे शांतादुर्गे मातेक नमन करता। आयज एक व्हड खोशयेचो दीस इतलें सांगूंक सोदता जेन्ना आमी छत्रपती शिवाजी महाराजांचें स्मारक उबें करपाक लोकां समोर गेले आमी प्रत्येक घरान गेले आनी प्रत्येक घरान आमकां फूल ना पाकळीची मदत केली कोणीच आमकां घरांसून परत अशें धाडूंक ना आनी प्रत्येक जणाच्या मनान इतलें जाल्लें अरे केन्ना जातलें रे शिवाजी स्मारक केन्ना जातलें रे केन्ना करता तुमी एक असो एक तेंच्या मनान एक हें जाल्लो म्हणजे उत्साह हें जाल्लो की केन्ना करतले आनी ज्या दिसा सकाळी फुडें सगल्यांक कळ्ळें की छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक कलंगुटान जालें म्हणून एक आनंदी जालें वातावरण कलंगुटाची एक त्या दिसा एक सगळे लोकूच खोशयेन आसले हे स्मारक करपाक सगळ्यांनी एकठांय जावन हें केल्लें आसा। आमची शिवस्वराज समिती तशेंच आमकां आमच्या शिवस्वराज समितीन नासून सुद्दां सिंहाचो वांटो घेतलो सुदेश मयेकरान तशेंच आमचो जे कारिगर आसा जे पुण्याचे आसा पुण्यान पुतळो पुण्यान करून हाडलेलो आसा ह्या पुतळ्याची आमकां जवळपास 32 लाख रुपया लागले पुतळ्याक उबो करपाक तशेंच सकयलें स्मारक करपाक जवळपास 8 लाख रुपया लागले जवळपास 42 लॅक्स रुपीज आमकां उबें करपाक लागले आनी तरी थोडे आमकां अजुनूय पयशे कमी आहा जे आमकां उबें करपाक जाय। ह्या हितून आमी एक आनीक चड तर रावल्ले आनी सगळेच पयशे एकठांय करून मागीर करतले अशें तरी चिंतलेले जाल्यार आयचो दीस जे शिवराज्य अभिषेक आसा तो आमकां चुकतलो आशिल्लो। हेका लागून आमी आमचो जो कारिगर आसा जेणी हें केलां तेचे चडान चड देव बरें करूं म्हणटा तेजे पांया पडटा आमी कित्याक तो आमकां पयशांक लागून रावला आनी तरी आसतना आमकां तेणी हें स्मारक तो शिवप्रेमी हो तेचो जो पुतळो तेणी केला तो जवळपास 21वा काय 22वा स्मारक तेणी हांगा केला म्हणजे मुर्ती केल्या तेचे खरेंच आमचे मनपूर्वक आमी तेचे आमी आभार मानतात। तेका लागून तेच्या फाटबळाक लागून तशेंच आमचे सगल्यांचे ब्रेव हार्टेड सगळे कलंगूटचे भुरगे जेंच्यांनी आमकां सगल्यांनी सहकार्य केलें तांकां लागून आज हे स्मारक तुमकां सगल्यांक पळोवंक मेळटा। सगल्यांक चडांत चड देव बरें करूं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।